आसता ती चडशी नॉर्थन स्टेट म्हणजे UP नाल्यार बिहार तेवटेन जाता। आज फर्स्ट टायम हांगा कंठेश्वर देवळानसून आमी स्टार्ट केल्या। हांगचो जो समाज आसा UPचो जो समाज आसा नॉर्थाचो जो समाज आसा तांणी एक स्टार्ट केल्या फर्स्ट टायम आनी फर्स्ट टायम आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केली। म्हणजे चप्पल घालनासतना आमी म्हाळशेच्या देवळानसून चलत तांचे होम कुंडान म्हणजे कुंडानसून ते उदक घेवन ते हांगा हाडून चलत म्हणजे जशें आमी तुमी पयले आसतले हाजेर घालून आनी ते आमी लिंगार घालतात। हें एक व्रत आसा म्हणजे देवा कडेन आमचें एक मागणें आसा की आपली मनोकामना पूर्ण जावची सिद्ध जावची लोकांचें बरें जावचें हाच्या खातीर हें एक व्रत आसा। आनी हें कंठेश्वरनाथ देवळान हांगा सगळ्या आश्रमाच्या वांगड्यांनी मेळून हें सगळें केल्लें आसा। हें एकट्या खातीर न्ही जाल्यार जनकल्याणा खातीर हें एक यज्ञ आसा आनी सगळ्यांनी इतले बरे रितीन पार्टिसिपेट केल्या। 18-20 किलोमिटर आमी चलून आयल्या पूण एकट्याच्याय तोंडार तुमकां थकवा दिसपाना। म्हणजे हे सगळे देवाचो एक चमत्कार कसो इतले वत आसतना पसून आमी कांयच त्रास जायनासतना हांगा पर्यंत येता। म्हाका दिसता अशी परंपरा जायत रावपा जाय। आज ही गोंयान फर्स्ट टायम सुरू जाल्या तांच्याय समाजाची आज फर्स्ट टायम जाल्या। आमी गोंयकार आशिल्ल्या कारणान आमी पार्टिसिपेट केल्या आमकांय बरें दिसलें। तांचे ट्रेडिशन्स तांची परंपरा कितें आसा ती लागींच्यान पळोवपाची आमकां एक हें मेळ्ळी। लास्टाक एकूच आसा की सगळो देव एक पुणून वेगळ्या वेगळ्या रुपान आमी तांचे कडेन वतात। सो आज तांचे बरोबर एक्टिवली इन्वॉल्व जावन देवाक म्हणजे खूब बरें दिसलें आमकां। में पहली बार है कि हम कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। ये हमने वैरनाथ से जल उठाया है और श्री कंठेश्वरनाथ महाराज जी के इस पे वो किया है, जलाभिषेक किया है। तो ये प्रथा स्लो मतलब पिकअप लेगी और गोवा में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।